Swarnakanta Sharma, within 5 minutes, he ordered actually upload सुद्धा सांग he ordered stay केली आणि she also stayed the proceedings against the CBI investigating officer. So हातून जेन्ना ही केस तिजेकडे गेली तेन्ना आमचे लीडर श्री अरविंद केजरीवाल जी एक रेक्युजल एप्लिकेशन घालें. आता रेक्युजल म्हणजे कितें तें सगळें तुमकां एक्चुअली आमचे एडवोकेट सांगतले, पूण इट वॉज बेसिकली टू से दॅट टू टेल द जज Madam Swarnakanta Sharma that he does not expect justice from this court and that the case should be heard by a different judge. हाका recusal म्हणटा, where the judge themselves says की I am recusing myself because of some conflict of interest. त्याच्या खातीर ती केस आयकूंक जायना, खंयच्या तरी दुसऱ्या हातून आयकूंक जाय. हातून ताणी 2 रिजन्स दिले why he felt that he would not be given justice in this court or he would not be given a fair hearing in the court. पहिले ताणी रिजन दिले की there is a conflict of interest. ही जज जी स्वर्णकांता शर्मा आसा तिची 2 भुरगीं, एक चलो आसा आणि एक चली आसा, दोनूय आदवोगाद आसा आणि व्हेरी गुड, बट दे आर ऑल्सो empaneled as government lawyers working under the same Solicitor General Tushar Sharma who was opposing this recusal application in front of Swarnakanta Sharma. म्हणजे स्वर्णकांता शर्माच्या भुरग्यांचो बॉस जो आसा was opposing this recusal application of Arvind Kejriwal ji. आता तुम्ही जाणा की गव्हर्नमेंट लॉयर जे आसा आणि स्पेशली हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या लेवलाचेर सादेपणान मेळना, खूप इन्फ्लुएन्स लागता. आणि हो जो तुषार शर्मा आसा, ही वॉज इन चार्ज ऑफ डिसाइडिंग हाउ मेनी केसेस go to which government lawyer, what is the amount to be paid, सगळे हाज्या हातान आसता. आणि इट इज अ फॅक्ट की जो तिचो चलो आसा मॅडम स्वर्णकांता शर्माचो चलो, ताका सगळ्यांत चड केसीस मेळटाल्यो एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर. त्या भायर जशें सांगलें, हे जे अपॉइंटमेंट्स आसता दे आर सपोज टू बी ऑन मेरिट, पूण ते कशे अपॉइंटमेंट जातात, एम्पॅनलमेंट जाता ते तुम्ही सगळेच जाणा. इट इज ऑल्सो अ फॅक्ट की ही जी दोनूय भुरगीं जी आसा दे वर एम्पॅनल्ड ऑन द हायकोर्ट पॅनल ऑन द सेम डे. दोगूय एकाच दिसा एम्पॅनल जाली. नॉट जस्ट दॅट, अशे कोइन्सिडन्स आसूंकच शकना आणि ती त्या पॅनलाचेर कशे पावले म्हाका दिसता एव्हरीबडी नोज. सो हे एक कारण आशिल्लें जे अरविंद केजरीवालजीन सांगलें दॅट because there is a conflict of interest, your children are under the direct control of the opposing advocate here working for the government who has filed this case against me, and it has been proven that this is a political case. I believe that I will not get justice in the court. So here is reason tani dile. Second reason tani dile was that RSS ji asa तांची एक advocates wing asa, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद म्हणून. ती तांची एक लॉयरांचे एक ग्रुप आसा, एडवोकेट्साचे ग्रुप आसा. आणि ह्या एडवोकेट्साच्या ग्रुपाच्या फंक्शनांनी ही जस्टिस मॅडम स्वर्णकांता शर्मा एज चीफ गेस्ट म्हणून खुबदां गेल्ली आशिल्ली. एकदां आनी दोनदांनी, कमीत कमी 4दा पब्लीक फंक्शनान गेल्ली आशिल्ली. प्रायव्हेट फंक्शनान गेली तर आमी नको, पूण पब्लीक फंक्शनान 4दा गेल्ली. आणि सिन्स Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party are against the political ideology of the RSS and the BJP, ताणे सांगले की we do not expect to get a fair hearing in this court. So ही 2 मेन कारण आशिल्ली because of which Arvind ji filed a recusal application. आता पयर त्या recusal applicationचे verdict आयली and the judge justice madam Swarnakanta Sharma gave herself a clean sheet and said that I am not biased.
I will hear this court and I will not recuse. And that is fine. That is her prerogative. आम्ही जे कायद्यान बसताले ते आम्ही ऍप्लिकेशन केले. She decided against it and that was the end of it. पण कालच्यान भारतीय जनता पार्टी खूप खोशी जाल्या. जसे की अरविंदजी आता परत जेलीन वतलो अशें तांकां कितें तरी खात्री आयिल्ल्या भशेन इतले ते सामके सेलिब्रेशन करपाक लागले. आणि गोंयानूच न्ही, दिल्लीनूच न्ही, देशभर तांच्या सगळ्या लिडरांक ट्वीट करपाक लागले. गोंयचे सुद्धा कितलेशेच मिनिस्टरांक आनी लिडरांक ट्वीट करपाक लागले की अरविंद केजरीवाल असो, अरविंद केजरीवाल तसो, तो आतां केस ताची हल्ली, ताका आतां दाखयतले, असले सगळे ट्वीट करपाक लागले. आणि अपशब्द वापरून कित्याय कितें लोकांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केलो. आमदार बाब कृष्णा दाजी सालकार कशा लेवलाच्या मनशान सुद्धा गुली असे शब्द वापरून, ड्रामेबाज असले शब्द वापरून दिशाभूल करपाची प्रयत्न केलो. तिका चीफ जस्टिस केलो मॅडम स्वर्णकांता शर्मा. शी इज नॉट चीफ जस्टिस ऑफ हायकोर्ट, शी इज जस्ट अ जज ऑफ द हायकोर्ट, शी इज नॉट चीफ जस्टिस. सो कसले कसले फॅक्ट्स घालून आणि असे म्हणपाचो प्रयत्न केलो की ती लेडी जज आशिल्ली म्हणून ताजेर तिका आमी टार्गेट केले. असले सगळे नाका आशिल्ले दिशाभूल करपाचे प्रयत्न केले. सो आमी पयलीं म्हळ्यार हाचो निशेध करता आनी आमी सांगूंक सोदता की इट इज भारतीय जनता पार्टी अँड भारतीय जनता पार्टीज एजन्सीज की जेन्ना तांकां दिसता की खंयचे जजमेंट तांच्या फेवरान वचचें ना तेन्ना दे यूज ऑल द रॉंग मेथड्स टू ट्राय अँड मिसयूज द लॉ. फॉर एक्झाम्पल आमचे जे सत्येंद्र जैन आसा तांची बेल हियरिंग आशिल्ली एका लोअर कोर्टात. त्या लोअर कोर्टाच्या जजान ईडीक फक्त विचारले व्हॉट इज हिज क्रायम, वाय हॅव यू अरेस्टेड हिम, ताका बेल कित्याक दिवची न्ही इतलेंच विचारले. हो प्रश्न करतकच ईडीक इतलो भंय दिसलो की हाका बेल मेळटली हो सुटतलो म्हणून. दे वेंट टू अनदर कोर्ट अँड अप्लायड फॉर अ ट्रान्सफर ऑफ दॅट जज. सो जेन्ना तुमकां दिसता की तुमच्या विरोधान ऑर्डर वतली, यू आर द पार्टी दॅट डज दिस. यू आर द पार्टी दॅट स्केर्ड दॅट ट्रायज टू इन्फ्लुएन्स जजमेंट्स. त्या भायर दिल्लीची सध्याची चीफ मिनिस्टर जी आसा ती एका पब्लीक फंक्शनान म्हणूंक लागली की जो नो मार्चाचो ऑर्डर तुमकां हांवें सांगलो which discharged all the आम आदमी पार्टी लीडर्स and throughout that case, ती म्हणूंक लागली की अरविंद केजरीवालान कितें तरी त्या जज्जा बरोबर सेटिंग करून ही ऑर्डर घेतले म्हणून. ह्या लेवलाचे स्टेटमेंट केले. खरें म्हळ्यार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तिचे जावपाक जावंक जाय आशिल्ले. So it is the Bharatiya Janata Party which tries to misuse the law or insults the judiciaries or acts like a bully or acts like a dramabaz. So आमकां इतलेंच म्हणपाचें आशिल्लें. काल जी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकांची दिशाभूल करपाची तुम्ही प्रयत्न केला ताचो आमी निशेध करता. फॅक्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ द पीपल. आणि जे हांवें तुमकां फॅक्ट्स सांगले, दोन फॅक्ट्स विच इज दॅट एक म्हळ्यार जज्जाची भुरगींच आर वर्किंग अंडर द ऑपोजिंग एडवोकेट. This is a fact which even the Justice Swarnakanta Sharma herself has not denied. She has admitted in her verdict. And secondly, that she has attended RSS functions not once, not twice, but at least 4 times. That also she has admitted. She has not denied. So, लोकांक आमी सांगूंक सोदता की तुमकां सगळे फॅक्ट्स खबर आसा. आनी हातूंत जर तुमी पळयलें, एक्चुअली देर वॉज नो रिझन फॉर द जस्टीस टू हॅव नॉट रिक्यूज्ड हरसेल्फ. कित्याक if the case is to be judged on only facts, then the facts would not change. Facts would remain the same. Any other judge would have looked at the facts the same way. So, जर तुमचे facts जर strong आशिल्ले, जाल्यार म्हाका दिसता there should not have been any problem in this recusal verdict being different than what it came as. So, हांव मागता आमचे advocate सुनील लोरान फुडें उलोवचें. Good afternoon, everyone. I especially we feel sad that the judgment झालो हायकोर्टाचो हो जजमेंटान तेंच्यांनी शी हॅड द जज तेचेर इतलेशे गंभीर आरोप घातल्या अरविंद केजरीवाल सराक. इन स्पायट ऑफ गिविंग पॉइंट टू पॉइंट reason why she should not take up this matter and why it is a travesty of justice if she takes up this matter. And that point to point
in his arguments he has made. स्वतः आर्ग्यू केला त्यांनी, इन पर्सन आर्ग्यू केला, आणि in those points it makes it amply clear that there is a Latin maxim called that justice should not only be done, it should seem to be done. म्हणजे कायदो जस्टिस जेन्ना जाता ते जावपाकूच जायना, इट शूड ऑल्सो बी सीम टू बी डन. दिसपाक जाय की जस्टिस जाता म्हणून. हे केसीन अनफॉर्च्युनेटली हो एक नाकारला. नाव वेन वी टॉक अबाउट जस्टिस शुड बी सीम टू बी डन, जेन्ना इतले गंभीर आरोप तेजेर घालता एक लिटिगंट, तेन्ना द जज शुड हॅव टेकन दिस एक्युजर अँड सेड दॅट आय एम नॉट गोइंग टू हियर दिस मॅटर, आणि डायरेक्ट तो दुसऱ्या जजा कडेन प्लेस करपाक जाय आशिल्ली. बिकॉज शी इज एडमिटेडली अपियर्ड अँड empaneled as government lawyers and appointed on the same day. It is not coincidence. इतलेशे coincidence जावंक शकना. Political sensitive cases are placed before her. तेच्या फुडें कित्याक political cases घालतात? Because somewhere she has a soft corner to this ideology, and they know that this will not change. Now there is a judgment. एक जजमेंट आसा in the case of Ranjit Thakur versus Union of India. Judgment, I'll read that. It is established that the test for judicial bias is not the judge's subjective belief in their impartiality, but whether a reasonable litigant would reasonably apprehend a lack of fairness. It is a set precedent that a judge must look at the mind of the party rather than their own, emphasizing their justice must not only be done but seem to be done. So is a established principle, आणि हेजेर तुम्ही डायवर्ट जावपाची गरज नाशिल्ले. यू कुड हॅव इजिली प्लेस. इतले कॉम्पिटंट जजीस आसा, तुकाच कित्याक हियर करपाक जाय ती मॅटर. नाव यू हॅव टेकन इट पर्सनली अँड तू तेका बूथ शिकोवपाक सोदता. वॉट एवर इट मे बी. One more principle of legal maxim is that no one should be a judge in his own case. आणि हे स्वतःच आपल्याक क्लीन चिट दिता. शी इज डिसाइडिंग हर ओन केस. तेजेर इतले गंभीर आरोप आसतना ती आपल्याकूच क्लीन चिट दिता, आपल्या ऑर्डरान बरयता की आय एम नॉट डन दिस, आय एम नॉट डन दॅट. दॅट इज नॉट फॉर यू टू डिसाइड. दॅट हॅड टू बी डिसाइडेड बाय अनदर जज. आणि जर इतले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आसा, जर इतले गंभीर आरोप तुजेर आसा, जाल्यार तुवें स्वता ते काढून दुसऱ्या बेंचाक सकट दवरपाक जाय आशिल्लें. तुवें ते करूंक ना. अँड दॅट इज वाय वी आर सेइंग नाव डोंट मिसयूज दीस एज सेइंग दॅट वुमनाचे पावर, वुमनाक इन्सल्ट जालो, हे सगळें सांगनाका. हे गोष्टी तुमीच तरी सांगपाची गरज ना. कित्याक बीजेपी हॅज शोन हाऊ मच रिस्पेक्ट दे हॅव गिवन टू वुमन. आयज तेंचे स्वताचे कार्यकर्त्याक कितें व्हॅल्यू आहा तेंकां खबर आहा. त्या घरान बसलेल्या स्वताचे कार्यकर्त्याक तुम्ही प्रमोट करना. कोण मातशे लिडरशिप क्वॉलिटीज दाखयता जाल्यार तेंकां काडून बसयता सकट. हे तेंच्या प्रवृत्ती आसा. आणि जे आमदार आसा ते इम्पॉर्टंट आमदार, दुसरे पार्टीसून घेतलेले ते आमदार आहा. आणि आय वूड लायक टू ऑल्सो से दॅट PMLA केस जे कायद्यान हे ब्रिटीश, इट इज वर्स दॅन ब्रिटीश सरकाराचे कायदे. PMLA केसान प्रोव्हिजन, तुका बेलाचं प्रोव्हिजनूच ना. You can't get bail in that. So difficult it is made. Even British never made laws like this. But these people are making laws which are worse than British laws. More tyrannical. म्हणजे तुम्ही हांगा हिटलरशाही हाडपाक सोदता. आणि because of Arvindji's insistence and his popularity and his influence, he has managed to break this law. आणि ज्या कायद्यान बेल प्रोव्हिजन नाशिल्लो, बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट ऑफ अरविंद केजरीवाल सर, टुडे नेक्स्ट पर्सन विल गेट बेल अँड he can use that bail to get out of this, because it is a misuse of agency. आता सरकारान सगळे एजन्सीज सेपरेट आसपाक जाय आशिल्ले. कॉन्स्टिट्युशनल फ्रेमवर्कान ज्युडिशरी इज अ सेपरेट बॉडी, एक्झिक्युटिव्ह इज सेपरेट, लेजिस्लेचर इज सेपरेट. आयज तुम्ही सगळ्या ऑर्गनायझाक इंडिपेंडेंटली तुम्ही इन्फ्लुअन्स करपाक सोदता. ED धाडटा, CBI धाडटा, पुलीस धाडटा. These are central agencies and these are your agencies which are misused to control these independent organizations. I
इलेक्शन कमिशन वाचले इतलेशे लोकांचे नाव कट करून उडयल्या आख्खे गोंयभर लोकांचे कितले वर्सां ते वोटींग करीता सगळ्यांचे नाव कट करून उडयल्या आनी coincidentally those people turned out to be against the BJP voters. They are against BJP's vote bank. But overall, जे आम्ही म्हणून सोदता की हांगा there was a miscarriage of justice. जे अरविंद सरान स्वतः त्यांच्या पुढे मांडला की miscarriage of justice will be done if you are handling this matter and if you decide to go ahead with this matter.